स्वरा वाखाना शेखान शेखी दुमे बोई देवा सोर्गी tangaya soglia porsan koroya devachi kopi smita Pormeswara Shamana Gita Gayonangora Ulkarat Namdevache Urgota Karon Tashe Soglia Porsan Koroya Devachi Kopi Smita Mogalistando तुमकां सगल्यांक बरो दीस जावन येता आनीक मागीर मोगोचोय खारी हे आयच्या मिसान भाग घेवंक हे मिसांत तुमच्या कुटुंबा पासत मागतना करीत इंते सांवा आमी बापाक उबारतां बापा लागीं उबारतां दिनवासनेचे मीस जल्मा दिसाक भेटयता आविया परेरा ताचो कुटुंब दिनवासनेचे मीस लग्नीक एनिवर्सरी भेटयता लुईस आनी रोजिता फेर्नांडीस जल्माच्या दिसाचें बलिदान आनी मागतां विनोला फेर्नांडीस जल्माच्या दिसाचो उगडास करतां आनी मागतां इवेथ क्लारा परेरा दिनवासनेचे मीस आनीक जल्म दिसाचें देवाक आर्गां दितां Cristiano de Souza दिनवासनेचे मीस भेटयता जुजे आनी जस्मीन आफोन्सो दिनवासनेचे मीस पवित्र कुटुंबाक भेटयता शॉन गॉमिस मागून घेवया ओतम्या पासत थिओदोरिको डिसोजा ओतम्या पासत आंतोनियो आनी रोजारिया गन्साल्वीस ओतम्या पासत इनासिना पिंटो जल्माचो दिसाचो उगडास करतां आनी देवाक भेटयतां आर्गां दितां नेतन पाचोको आनी ताच्या कुटुंबा पासत ओतम्या पासत मागतां रोजा अमालिया फेर्नांडीस आनीक दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रिलिया दी ब्रागंका तेच भाशेन आमी आमची ही भोयन तोरणाटें हालींच देवाचे बेगीन गेल्लें आसा ब्लांका ग्रासियस हे मीस भेटयता दुमशायर आनी मागतां ब्लांका ग्रासियस ताच्या ओतम्या पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत ताच्या कुटुंबाक एक क्रिस्ती बुजवण देवान फावो जावंक जायते ते ह्या कॅन्सराच्या दुयेंसान उरलें आनी आपली देवा सोरशी एक संबंद दाखयलो एकवट दाखयलो हे दुकान देखीत ते चिटकून रावलें देवाक म्हणटच ब्लांका पासत ताच्या ओतम्या पासत मागतना मागून घेवया ताच्या कुटुंबा पासत आमचे कांय भाव आनी भयणी बऱ्यो ना कितें भाशेन मागुया दोमिंगोस दायस आनी सिप्रियानो दायस बापाचे आनी पुताचे आनी पयत ओतम्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं फाटल्या ब्रेस्ताराक मोगालिस्तांदो आमी क्रिस्ताची सर्ग प्रवेश ही परब संबोरली जेजू आपल्या बापाच्या घरा गेल्लो आसा आमी सोमेस्त आतां हे वेळार रावता पवित्र आत्म्याक हाची परब आमी संबोरतल्या फुडल्या आयताराक
आज आमकां संदेश आमच्या ह्या सेवाधर्मान मेवता आमच्या मागण्यांतल्यान आमचे कुटुंब घट करचे. जे मेरेन मोगाल इश्टांतो आमी चुकल्या आनी आमी चुकता आमच्या मागण्याच्या जिवितांत देवा लागीं माफी मागुया आनी बरोबर खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत पागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनत्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. मोहिमान देवा उन सोडून आनी शांती शांती ताचे ताचे इश्टा इश्टा संवसारी संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पवित्र देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुतार सोम्या देवा देवाचे शिली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, आमच्या मागण्याक दोयेन खान दी. मनशा कुलाचो सर्वदार जेजू तुजे बरोबर मोहिमेवंत जाला म्हूण आमी सोत मानता. तशेंच ताणें बसयलेलें परी संवसार सोरोपर्यंत तो आमच्या बरोबर आसा म्हूण वळखून आनी बगूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस घाल जेरुजल्याक परतले. एका सोनवाराची वाट इतलो हो दोंगर जेरुजल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतूच ते रावताले ते उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोम्यो, माथ्यो, आल्फिएवाचो पूत जाकोब आनी हुरबैवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूची माय मारिया आनी तांची भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तुऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जय म्हणुया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्या मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर लागीं हांव एकूच मागता. ही एकूच म्हजी आशा. सगळे म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिखान. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब
सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता हांव, म्हाका आयक. म्हजी दोया खोर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोल सोदीत राव. जबाब सर्वेस्पराक सोय. बागून पावलून, बागून पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा, तितलेंय तुमी संतोश भरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो, तेन्ना तुमी संतोशान मरगडटल्यात. क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी, कित्याक मोहिमेचो ओतमो, देवाचो ओतमो तुमचेर वस्ती करून आसा. प्राणघातकी वो चोर, ओ नोश्टो ओ लावन दिवपी कसो तुमचे मदलें कोणाकूच खास पडची न्हय. पूण क्रिस्तांव म्हूण कोणाकूच खास भोगची पडली जाल्यार ताका कसलीच लॉज ना. आपणाक हें नांव फावो जालें म्हूण तांणी देवाक वाखाणचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जंय जेजू म्हणटा, हांव तुमकां ओनात कशी सांडचो ना, पूण तुमचेशीं येतलो आनी तुमच्या काळजांनी कुशालकायेन तुमची काळजां कुशालकायेन मुरगडटलीं. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाल लावून जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवंक, तुज्या पुताक मोहिमेवंत करूंक. तुवें ताका दिल्लें सुमेस्तांक ताणें सासणतें जिवीत दिवचे खातीर आख्खे मनशा कुलाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें तांणी तुका एकल्याच कोरे देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुजे सांगाताक जी म्हाका मोहिमा आसली, तेच मोहिमेन म्हाका भोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोलीत केलें. ते तुजे आसले, ते तुवें म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळां. जी शिकून तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजे सान आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलां म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी ताचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण त्या संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशीं येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो फाटल्या ब्रेस्ताराक क्रिस्ताचो सर्ग प्रवेश हाची परब आमी संबरली. आपोसलांची गजाल कसली जायत. जेजूच्या मरणान ते खूब दुखी जाल्ले. तांची काळजां पिसोळ्ळलीं.
तांच्या मुखामोलाचेर भिरांत सुटलेली, कांपेरो सुटलेलो. कित्याक? तांचो गुरुजी निकतोच मेल्लो. आनी एक दुबाव तांच्या जिवितान उप्रासतालो. हो जिवंत जायत ओ ना? पूण जेन्ना जेजू जिवंत जाता, ही आपोस्ल कुशाल जाता. आनी कितलेच फावटी जेजू तांकां भेटता. पूण जेन्ना जेजूचो सर्ग प्रवेश जाता 40 दिसां उपरांत, आनीक पावटी मोगाल इश्टांदो, आपोस्लांच्या जिवितान दुबाव येता. आतां आमचें कितें? आमचो गुरुजी आमचे मदीं आसचो ना. तो आपल्या बापाच्या वेगीन गेल्लो आसा, स्वर्गार गेल्लो आसा. आमी एकसुरे उरले. थोड्यांनी चिंतलें जायत आमी आमचे परत धोंद्यान या, आमी खारबी आनी असले दुबाव, असली भिरांती ते जियेता आसतना, आनी स्वर्गार वेचे आदीं जेजून तांकां वस्तू सांगल्यो. पयले सुवातेर सांगलें तांकां, तुमी भियेनाका. डू नॉट बी अफ्रेड. हांव तुमच्या सांगाताक सदांकाल आसा. आय एम विथ यू ऑलवेज. मनीस म्हणटोच मोगाल इश्टांनो, ती भिरांत येताच. पूण जेजून तांकां अनाथ सांडूंक ना. दे वर नॉट ऑर्फन्स. आय एम नॉट अबांडनिंग यू. आनी हाकाच लागून जेजून तांकां एक व्हडलें देणें दिलें. ही प्रॉमिस्ड देम, आय विल गिव यू द होली स्पिरीट. तुमकां पवित्र आत्मो हांव दितलो. पवित्र आत्मो. आनी जेन्ना क्रिस्ताचो सर्ग प्रवेश जालो, आपोस्ल जायत्या दुबावांनी, भिरांतीन ते खंय गेले. पयलें वाचप आमकां बेस बरो सांगता. ते एका घरांत भितर सरले आनी उंचल्या कुडान गेले. द अपर रूम. आनी आपोस्लांचे बरोबर मोगाल इश्टांदो कोण आसलीं? आपोस्ल, जेजूची आवय मारिया, ताची भाव भयणी आनी दुसऱ्यो वस्तुऱ्यो. कित्याक मोगाल इश्टांदो ते उंचल्या कुडांत गेलीं? इस्रायलाची त्या तेंपार ल्हानशीं घरां. आनी ल्हानशे घरान एक निसणीचेर ओळ, एक माळोय आसताली. ताका म्हणटाले उंचलो कूड. उंचले कुडांत वो अपर रूम. ही सगळीं मनशां ह्या उंचल्या कुडांत कित्याक जायत गेलीं? कितें तें करतालीं? ती बराबर एकाच मनान मागणें करीत रावलीं. इन कंटिन्युअस प्रेयर. इन कंटिन्युअस प्रेयर. आनी कित्याक हें मागणें तांची? फॉर वन पर्पस, वन गोल, वन फोकस. ताका जेजून सांगलें, तुमी मागणें करीत रावात आनी पवित्र आत्म्याची वाट पळयात. So they were all waiting for the coming of the Holy Spirit. ही 9 दिसांची तयारी मोगाल इश्टांदो तांची, पवित्र आत्मो तांचेर दिवंक. हांगासर मोगाल इश्टांदो आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नियाळ करुया. आयज आमकां एक संदेश, आमी सगल्यांनी आमचे उंचले कूड सोदून काडूंक. We have to rediscover, we have to search the upper room. उंचलो कूड सोदून काडूंक म्हणजे कितें? हांगासर घरां आहा तांकां दुबावरीत उंचले कूड आसा. ते कुडान तुमचे भुरगे आनी दुसरी तुमी जियेता. उंचलो कूड म्हणजे आमचो कुटुंब, आमचें मागणेचें घर. The upper room is the essence of prayer, of meeting together as one family. गुप्तीन न्हय, जावन एकलो एक कोनशान बसून मागणें करता, ओ जेयता, ओ प्ले स्टेशन खेळटा, ओ गजाल्यो मारता, ओ मुवी पळयता, तसलें न्हय. The upper room is a family coming together, staying together in prayer. खरेंच ह्या COVID-19 आमच्यो इगर्ज्यो बंद दवरल्या. तांची दारां बंद दवरल्या. पूण देवान तुमच्या कुटुंबाची,
तुमच्या फॅमिलीची एक एक इगोर्ज उगडी केल्ली आसा, उगडापी केल्ली आसा. आनी हे तुमच्या कुटुंबान, हे तुमच्या घरान, हे तुमच्या उंचल्या कुडांत हे मागण्याचें सोयम, द नेचर ऑफ प्रेयर. वी शूड क्रिएट दिस एटमॉस्फियर ऑफ प्रेयर. आमी मोगाल भाव भयणींनो कितें मागतले? आमचे मागण्यांचें लिस्ट हे दिसांनी, हे आधुनीक काळार, इन दीस मॉडर्न टायम्स हें वाडत वेता. जावं ल्हान सुपुलीं भुरगीं, टिनेजर्स वा तरणाटीं वा आमी मनशां देखून, आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्यो वस्तू आमी मागत रावता, न्हय फकत आवय बापाय लागीं, पूण आमच्या देवा लागीं, सांता भोगता लागीं. हांगासर मोगाल इश्टांनो, आयचें शुभ वर्तमान आनी आयची वाचपां आमकां एकूच मनाचेर लक्ष घालूंक लायता. प्रे फॉर द होली स्पिरीट. जेन्ना आमच्या जिवितान हो पवित्र आत्मो ना, ताची देणी ना, हाकाच लागून ह्यो दुसऱ्यो वस्तू आमकां चड लागू जाता. वी आर एट्रॅक्टेड, वी आर पुल्ड, वी आर टेम्प्टेड to possess more and more things, even if we don't need them. एक कुटुंबांनी, एक वांगड्यांनी मोगाल इश्टांनो, हें देणें आमी मागूंक जाय. हो पवित्र आत्मो जो देवान आमकां दिल्लो आसा, आमच्या काळजांनी बिराड करता, पूण ताका जागृत करूंक जाय. वी हॅव टू अवेकन द होली स्पिरीट. आनी ही पवित्र आत्म्याची देणी, मोग, सोंसणीकाय, कुशालकाय, ही देणी आमच्या काळजांनी आमी दुसऱ्यांक दाखोवन दिवंक जाय. दुसरें वाचप मोगाल इश्टांनो, भाग्योंत पेद्रो आमकां एक खोल संदेश दिता. तो कितें म्हणटा? जेजू पासत आमी कोण खोश्ट सोंसता, आमी दुखी जावचें न्हय, आमी कुशाल बरीत जावंक जाय. टू सफर फॉर क्रायस्ट, वी शूड नॉट बी क्रायींग एंड मोर्निंग. वी शूड बी हॅपी बिकॉज वी आर सफरींग for the mission of Christ, for proclaiming the good news and the kingdom of God. भगिन पावलो म्हणटा, आमी तर क्रिस्ताची पाटलावदारां, आमी लॉस्टचे न्हय. वी शूड बी प्राउड ऑफ द कॅथलीक फेथ, द क्रिस्टियन फेथ. तो काय बरो आमकां सांगता, क्रिस्तांव म्हूण कोणाक खास भोगची पडल्यार जाल्यार ताका कसलीच लॉज ना. आपणाक हें फावो जालें म्हूण आमी देवाक दिनवासूंक जाय. बिकॉज आय एम अ क्रिस्टियन, आय मस्ट थँक गॉड. आमी कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबांनी जियेल्या, वा आमकां बावतिजम दुसरे साक्रामेंट दिल्ले आसा. बट द क्वेश्चन इज, एम आय प्राउड एज अ कॅथलीक? एम आय प्राउड टू बी अ क्रिस्टियन? आमच्या घरांनी देव आमी दवरता, गोड्याक खुरीस आमी घालता. इट इज नॉट ऑल दॅट मेक्स अस अ क्रिस्टियन. आमकां क्रिस्तांव नांव आसा म्हणल्यार आमी क्रिस्तांवूच जायना. आमी बावतिजम घेतला म्हणल्यार समटायम वी आर कॅथलिक्स ओन्ली ऑन द सर्टिफिकेट्स. पूण जेजू पासत आमी कितें केल्लें आसा? कोण भाशेन हें देवाचें नांव, देवाचें उतर, जिवन जेजूक आमी कसो परगटलेलो आसा? Am I proud to be a Catholic? Do I witness Jesus in my life? आमच्या कामाचेर, आमच्या स्कॉलांनी, आमच्या कॉलेजींनी. आजारांनी मोगाल इश्टांनो, आमच्या भुरग्यांक आमी बावतिजम दिता. पूण कितलीं आवय बापूय तांकां ही दोतोवन शिंगयतले टू बी अ स्ट्रॉंग फॉलो ऑफ जीसस क्रायस्ट. आजारांनी भुरगीं आमचे आख्खे युकेंत भुरग्यांक आमी कम्युनियन दिता. आनी व्हडलो दोबाजो, गणगोण आनी फुंगसांव आमची चालूच आसता. पूण कम्युनियनाचें वरस जालें म्हणटूच फ्रॉम इयर 7 आनी ती 13 वर्सां 14 वर्सां जाता म्हणटूच ह्या 7 वर्सांनी मोगाल इश्टांनो कितल्या आवय बापायनी तांच्या दोतोनीचेर लक्ष घातलेली आसा, तांच्या धर्माचेर लक्ष घातलेली आसा, देवाची ओड तांकां कितली मेवल्या हें कोणें लक्ष घातलेलें आसा.
थोडे म्हणटा कॉन्फर्मेशन इज अ सॅक्रेमेंट ऑफ एक्झिट. कित्याक ती भुरगीं क्रिस्म गेली म्हणटोच तांचें काडीज देवाच्या मोगान लासना, तांची काळजां आनी दुसऱ्या वस्तूंनी लासता. आनी जबाबदारी दर एका आवय बापायची टू सी दॅट द चिल्ड्रन आर ट्रू क्रिस्टियन. क्रिस्तांव म्हणगे अ फॉलो ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्ताचो पाट लावदार. तर मोगाल इश्टंदो, आज आमी देवा लागीं मागून घेवया आमचे उंचलें कूड सोदून काडूंक. द अपर रूम, वी हॅव टू डिस्कवर द अपर रूम. द अपर रूम मिन्स द एटमॉस्फियर अ फॅमिली प्रेइंग टुगेदर, बराबर मागणें करपाचें. आनी जेन्ना असलेर आमचें काळोख आयलेलो आसा, भिरांत सुटलेली आसा, कांपेरो सुटलेलो आसा, there is nothing more important than sitting with your family in prayer. जायतो काळ, जायतीं वर्सां मोगाल इश्टंदो, आमी मागण्याचेर लक्ष घालूंक ना. आमी एक धांव मारलो आमच्या कामान, घरांत येवंक, ओवरटायम करूंक, वो दुसरे वस्तू पडूंक. We have to be getting back to our routine within ourselves. Or COVID-19 is a retreat to go within yourself and ask, where is my family? And it is a daunting task. हें इतलें सोंपें न्हय. आमच्या भुरग्यांच्यो मोतयो, तरणाट्यांच्यो मोतयो वेगळ्यो. तांकां पुंजावंक हांव जाणा जायतीं आवय बापूय तजवीज करता, तीं जायतीं वावुरता. पूण हार मानचें न्हय, हें आव्हान घेया. टेक दिस चॅलेंज एंड रिमेंबर, जेजू म्हणटा, आय विल नेवर लीव यू ऑफन. हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. जीं मनशां प्रयत्न करता तांकां थोडें मेवत, पूण पूर्ण कुशालकाय. द फुलनेस ऑफ लायफ, द फुलनेस ऑफ लायफ इवन कम्स फ्रॉम सफरींग. आमी म्हणटा, फादर, कित्याक आमचेर इतलें दूख, इतलें काळोख, हें दुयेंस. बट वी हॅव टू रियलायज, जो मनीस जेजूक चिटकून रावता, that man is always happy even in suffering. कित्याक ताका पूर्ण कुशालकाय, सुबापोनी कुशालकाय, the fullness of life is only given by Jesus. आज मोगाल इश्टंदो, हांव दर कुटुंबा पासत उगडास करता. हांव जाणा हे देशांत रावून आनी जायत्या कुटुंबाचेर अनुभव घेवन कितल्या आवय बापाय, कितल्या भुरग्यांक जायतीं आव्हानां, मॅनी चॅलेंजीस आसा. आनी तुमचो उगडास करता आसतना तुमचे पासत मागता. आनी एक फावटी that we all discover the upper room. मागण्याचें घर. आनी ह्या मागण्या वरवीं एकामेकाक आमचो मोग, आमचें भावपण फावो जावंक. आमी सगळीं आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर्पद विदार बापाक, सरकारान तुमच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या स्पुताक, आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांबाळलो. आंखवान मरे थायन जल्मलो, पोंस पिलाक खालतानी खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, आनी तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सर्पद विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
sondos anindu sogli moji jengauta tuzots podras kotai tujeți pasok Cristantu Jesu cea bolidana anin kite wontai tu somest munchance uske tokos tu kigu shalkai pitwer kokkade sogo bapak bukut awetan म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बोमो घाल बापा तुका मानता तसलें जावंक आमचें मागण्यांचें आनी बलिदानाचें समर्पण भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गीचें सुखाक आमी सगलीं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें करूंक फावता. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाचे देवा सर्व केल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांचे दोळे मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो अशें ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांचे संतोसाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सर दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसुकव्याची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो हाणेक म्हळें हो तुमी सुमेस्कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच आमी ताणें खाज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली हाणेक म्हळें तुमी सोमेस्कियात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खाज नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावार्थाचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनमणीची खाज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तळली तुझ्या पवित्र शुभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाग, डेक्लन आमचो गोवली बाब आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुती मेल्ले सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मोगा मोल पोलिवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेन तुझे बागेन धर्म जाता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्दुरान वैभव तुका ससनाच्याय ससनाक. आमेन. आमचे कुटुंबा मागणेची घरां जावंक जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान आमी उच्चारूया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तो एकूण जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाटाय. कित्याक राजवळखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचे बवार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्याय ससनांक. आमेन. सुम्याची शांत सदां खाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वाटुया. शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटाय आमकां शांती दी. हे देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसांत रावून घे. Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसांत रावून घे. बाप्पा कोचून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासना तुझे येवजोन जालें, आमचे मोदें विरार करचें. सोम्या जेजू, ये ये आमच्या खालसांत रावून घे. सोम्या जेजू, ये ये आमच्या खालसांत रावून घे. पवित्र आत्म्यान आमकां भोगताय, बाप्पा सारकी आमकां
Sandra Bontier, Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या Sandra Bontier. He velar mogalistando spiritual communion in prayer ami muria. Mogala Jesu aun sotman tantum Corinthians bo povitr sacramentand asamun. Soglia vostu poros hantuzo mo kurta ani he velar tuka moje kalzan geunk asheta. Pun he velar संस्कारा vorvi tuka sheunk zaina. देखून ओतमिकतायेंतल्यान तर या म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका केदींच तुज्या सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मिनाका आमेन. प्रार्थना. बापा आमच्या तारोका जेजू आमचे मुस्कोट तुजे मोहिमेक पावलो ताकाच ह्या संस्कारांत घेवन आनी हे वरवीं दिसान दीस ओदीक ताच्या एकवटान वाडून आमी सगलीं ताचे कुडीचे सांदे ताचे बरोबर मोहिमेवंत जावंक पावूं हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवी आमेन. मोगालिश्तंदो पयलीं सुवातेर तुमकां सगल्यांक दिन वाजता हे मिसांत आमी भाग घेतलो म्हणून फुडल्या आयताराक पवित्र येण्याची परब मीस जातलें 11:30 कोंकणी इंग्लीश भाशेन 10 बुधवाराक आमी पेरपे सुकरीचें नोवेन आनी मीस करता 5:30 फ्रायडे 5:30 एडोरेशन आनी इंग्लीश मीस. आज limno this for the art drawing and poetry competition. जायते भुरग्यांनी धाडलेली आसा. आज म्हणटूच टील मिडनायट देखून आसा तुमकां धाडूंक कोणें आजून धाडूंक पावूंक ना जाल्यार आनी कोणाकूय आजून ड्रॉ करूंक जाय जाल्यार ओ रायट अ पोयम यू आर मोस्ट वेलकम. पूण जायत्या आमच्या व्हडल्यांनी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी ल्हान सुपुल्या भुरग्यां इवन एट द एज ऑफ 4 सायबिणीचें चित्र काडलां म्हणटच तांकां आमची सबाशकी. So today is the last day. The prizes will be announced on 14th of June. आमी फुडल्या आयतारा करूंक आसले पूण हो वावर जायतो बिकॉज आमचे जजीस मिच्चे आसा फादर स्टीफन फादर जेरी फादर पॅट्रीक. सो हांगासर आमी सगलो ही वी हॅव टू मेल टू दॅम म्हणटच on 14th of June will be the prizes. We'll announce the prizes in various sections. 14 जून मोगालिश्तांदो जेजूच्या कुडी रोगताची परब कॉर्पस क्रिस्टी, the feast of the most holy body and holy blood of Christ. हे दिसाक मोगालिश्तांदो आमी मागतां सगळे गोंयकार हे मिसान भाग घेवंक because this mass is going to reach to every Goan in the UK. आनी एकामेका पासून मागूंक हो दीस आमी थारायला हे मीस आमी थारायला आनी मिसा उपरांत द एडोरेशन बिकॉज तो दीस जावन आसा भो मोलीक क्रिस्ताचें रोगोत आनी कूड द फिस्ट ऑफ द कॉर्पस क्रिस्टी चड म्हत्वाचें स्पेशली फॉर द ब्लेसड सॅक्रमेंट.
सो मिसा उपरांत आमी हांगासर ब्लेसी सॅक्रिमेंट एक्सपोज करतले आनीक दे वील बी द होली आवर. आमची मागणी जी आमची गोंयकार भाव भयणी आख्खे युकेन शिंपडलेलीं आसा तांणी टू ट्यून इन दीस मॅस. कित्याक आमी सगळे गोंयकारां पासून मागतले हांव जीं दुयेंत आसा जीं कोवीड-19 मरून गेल्लीं आसा आनी फ्रंटलायन वर्कर्स. सो हें भावपणाचें मीस आमी त्या दिसाक मानतले. आनीक पावटी तुमकां सगळ्यांक दिनवासता विना बेल्ट आमकां हें मुजग धाडटा म्हणून मिसाचीं गायनां आनी आमचे ITs इंजिनियर्स विथ सोशल डिस्टन्स रुबन एंड मॅकबन. स्टे सेफ, स्टे वेल एट होम. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावचे आदीं कोणाकूच आमी ही मॅसेज धाडूंक जाय अबावट आवर मासीस प्रोग्राम. म्हाका तुमचे नंबर धाडचे आनीक डू सबस्क्रायब टू द यूट्यूब चॅनल आनी दुसऱ्यांकूय तुमी गमोयचे खंयच्या वेळार मीस आसा तें. एंड डू ट्राय टू टेक पार्ट वेन इट इज लायव्ह स्ट्रीम. तेच वेळार कित्याक देवाचेंच रूप आमचे सोबे येतलें. Gesù, 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 Gesù,